मायनिंग मोर्चा वेळार केल्ल्या लाठीमाराची न्यायालयीन चौकशी जावंक जाय म्हूण कम्युनिस्ट पार्टी मागता। पक्षाचो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भालचंद्र कांगो सीपीआयच्या अधिवेशनाक गोंयांत आयिल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो। गोंया भायल्या मायग्रंटांक जीएमसींत 20% फी लायल्या म्हूण कांगोन इशू काडलो। सरकाराचो खंय निर्णय संविधानात बसपाचो न्ही। परंतु व्हायलन्स कोणामुळे झाला आणि कशामुळे झाला हे बघण्यासाठी सरकारने ज्युडिशियल एन्क्वायरी केली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे। उलट आमची भीती अशी आहे की हा मायनिंगचा क्रायसिस लक्षात घेऊन मायनिंगचं कंप्लीट प्रायव्हेटायझेशन करण्याचं धोरण हे बीजेपी सरकार आखण्याची भीती आहे। दुसरा एक कन्सर्न आहे 20% मेडिकल फीस वाढवण्यात आलेली आहे मायग्रंट वर्करसाठी, विच इज व्हेरी अनफेअर असं आम्हाला वाटतं। देशामध्ये कुठल्याही देशातल्या भागातून इथे काम करणारा येणारा मनुष्य त्याची जबाबदारी सरकारची असते। असं तुम्हाला डिफरन्शिएट करता येणार नाही की लोकल माणसाला कमी पैसे आणि जास्त पैसे, हे इंडिस्क्रिमिनेशन अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे आणि ते टिकू शकणार नाही कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये। आणि अशा प्रकारचं जर करायला लागलं तर भारतामध्येच वाद निर्माण होतील। गोंयांत जाल्ले सीपीआयच्या अधिवेशनात राजू मंगेशकराची गोंयचो सचिव जाल्यार ॲडव्होकेट सुहास नायकाक उपसचिव म्हूण नेमयार केला। आदलो सचिव क्रिस्तोफर फोन्सेकाक राष्ट्रीय कार्यकारिणीचेर व्हेला। गोंय राज्याचे 17वें अधिवेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हाजी जनरल काउन्सिल आनी एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे हे करपाक चुनावन करपाक इलेक्शन करपाक काल मिनेझीस ब्रागांजा हॉलांत जाली आनी तातूंत आमी 61 मेंबर जनरल काउन्सिल आनी 17 मेंबर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी निवडून काडल्या। हांव राजू मंगेशकार सेक्रेटरी आहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गोवा स्टेट कमिटीचो। म्हजो वांगडी कॉम्रेड सुहास नायक इज द डेप्युटी सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी प्लस स्पोक्सपर्सन एंड त्याच बरोबर आदलो आमचो सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी कॉम्रेड क्रिस्तार फोन्सेका was unanimously elected as the National Council member because गोंयांत एक नॅशनल काउन्सिला सीट आसता। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। दक्षिण गोंयचे श्रम उपायुक्ताक जाता तितले बेगीन ट्रान्सफर मारचो म्हूण भारतीय कामगार सेनेचे युनियन मागता। तांणी सोमारा मडगांवां श्रम उपायुक्ताचे कचेरे भायर धरणे धरले। तो फक्त मॅनेजमेंटाचेर फावोर करता। कामगारांच्यो केशी खंय तश्यो तुंबल्यात। सरकारांनी श्रम आयुक्तान लक्ष घालचें म्हूण संघटना मागता। आयज आमी जे एजिटेशन हांगा केला ते आमचो डेप्युटी लेबर कमिशनर जो आसा तो आमचे जे कंप्लेनी हांगा मुखार मांडलेले आहा त्यो सिरियसनेस घेना आनी आपल्या कडेन 1-2 वर्सां बेश्टोच दवरून टायम काडटा। आनी आमी जेन्ना सांगता कमिशनराक डेप्युटी कमिशनराक की आमच्यो ह्यो बाबा तुजे कडेन जायना जाल्यार सेटल जायना जाल्यार फेलियर कर, जाल्यार तो फेलियर करपाक टाळाटाळ करता आनी मॅनेजमेंटाच्या वटेन चडशे बाजू मॅनेजमेंटाची घेता। पगार आमचो पगाराचो म्हणजे 2 तरेचे पगार कंपनी मदल्या मदीं कामगारांक जाय तसो वाडोवन दिता। जे तेंच्या वटेन थोड्या कंपनीच्या वटेन आसा कामगार चडशे तांकां वाडोवन दिता आनी आमचे युनियनायज वर्कर आहा तांकां अशें निग्लेक्ट करता। पूण तो वर्सां जाली आमचे इशू पेंडींग दवरता। कंपनीचे मॅनेजमेंट नाका ते अननेसेसरी डॉक्युमेंट आमचे कडेन मागता आनी तो तांकां फेवर करता की हे डॉक्युमेंट तुमी दिवचे म्हणून, जेंची गरज ना। तरी आमी ताका सांगता की बाबा तुजे कडेन जायना जाल्यार तूं फेलियर करून फुडें धाड। जाल्यार तो सांगता सुप्रीम कोर्टाची भाशा उलयता की सुप्रीम कोर्टाचो जज सुद्दां आपल्याक हें दिवंक शकना डायरेक्शन की तूं फेलियर कर हें कर, आपल्याक जाय तेन्ना आपूण फेलियर करतलो आनी असली भाशा तो उलयता। जाल्यार आमची सरकारा कडेन आनी लेबर कमिशनरा कडेन लेबर मिनिस्टरा कडेन एक मागणी आसा की हेका बेगिनात बेगीन हांगसरल्यान ट्रान्सफर करचो, एक बरो डेप्युटी लेबर कमिशनर हांगा आमकां दिवचो आनी जो प्रश्न कामगारांचे जे इश्यूज साऊथ गोवा जे कंपनी जितके आसात तो इश्यू खूब चल्ला। 2 तरेचे कामगार, 2 तरेचे तांकां पगार, थोड्यांक वर्साक दितात, थोड्यांक 3 वर्सांनी दितात। हे सगळे इश्यू ताका खबर आसा। खबर आसून सुद्दां ताणें अजून केन्नाच विजीट म्हणटा ती एक कंपनीन दिल्ली ना। अर्थीक वर्स सोंपता तशें मुरगांव नगरपालिकेन ट्रेड लायसन्स नासतना धंदो करतल्यांक आड कारवाय सुरू केल्या। नगरपालिकेन 14 शॉपां सील मारलीं। एक्शन अशीच चालूच उरपाची म्हूण सीओ सांगता। घर मालकांनी हावस टॅक्सी फारीक करूंक जाय। नगरपालिका कारवाय करतली म्हूण खंय रावचें न्ही। By far and large, I was holding additional charge here.
I checked up soon after I joined over here. I checked up the fiscal phase of this council, where I came to know that there are lots of outstanding dues from house tax areas as well as from trade license holders, and that there are very many people where trades have been conducted without obtaining the licenses. So that's the reason why I gave instructions to my staff from 16th of this month to carry on with the drives. Till now we have conducted about, at various places we have seen about 14 shops which were conducting trade without obtaining the license. And this drive will obviously continue so as to nail down each and every culprit who is not conducting, trade without the licenses. So I would really earnestly request each and every Vasco-kar to come forward and register with the council for the purpose of obtaining the trade, for conducting the trade. And I will also request Vasco-kars to cooperate for the entire thing, because municipality is not you cannot take the municipality for granted, because if you are conducting a trade, you have to take the prior permission of the council as well. So I also earnestly request the house tax, residential house tax occupiers to come forward and pay their dues, so that the mounting areas vis-a-vis their houses are not increasing over the period of years. give a commercial break.